पूर एकलो भाऊ येवन म्हणा लागलो, फादर म्हाका आमोरी करता आसतना घडी भितर न्हीद येवची. आमकांय थोडी बिटी मागण्या वेळार न्हीद येता, पूण हो म्हणा लागलो म्हाका सडच फादर, हांव मस्त प्रयत्न करता, दिबिगाल मागता, दिबिगल्ले कडेन न्हीद येता. बाळक जेजुतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज ह्या वेळार आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आत्मीक झूज. आत्मीक म्हळ्यार कितें? आत्म्याक संबंद जाल्ले आध्यात्मीक रितीन जियोवचें, भाग्यवंतपणी जियोवचें वा बरें जिवीत. आत्मीक रीत. झूज म्हळ्यार कितें? तुमी झुजां ह्या दिसांनी पळोवन आसात, वैगी जायतीं झुजां पळोवन आसात. झूज जावन आसा जावं पुरो दोन व्यक्ती मदें, दोन पंगडा मदें, दोन देशा मदें वा राष्ट्रा मदें, वा दोन चिंतपां मदें वा दोन तत्वां मदें झूज म्हण येता. तशें जाल्यार आत्मीक झूज म्हळ्यार कितें? आत्मीक झुजू सांगूंक सकेत बऱ्या वायटा मदें झुजू. आत्मीक झूज म्हणत बऱ्या आनी वायटा मदें झुजू. अरेकल्यांक की बरें जावंक जाय, ती वडणी आसा अरेकल्या कडेन. ती बरें जावंक जाय, भाग्यवंत जावंक जाय, आध्यात्मीक रितीन वाडोवंक जाय, ही अरेकल्याची आशा. तुमकां आशा आसा गे? तुमकां जावं म्हाका जावं सगळ्यांक ती आशा एका रितीचे भाग्यवंतपणीचें जिवीत जिवंक जाय. पूण अनेक मतार आमचें तें अशें वायटपण, आमचें तें अशें उणेपण, हाचे मदें झुजू, बऱ्या आनी वायटा मदें झुजू, ही जावन आसा आत्मीक झुजू. दखलो दिवचे जाल्यार एग्जाम्पल, पूर एकलो भाऊ येवन म्हणा लागलो, फादर म्हाका आमोरी करता आसतना घडी भितर न्हीद येवची. आमकांय थोडी बिटी मागण्या वेळार न्हीद येता, पूण हो म्हणा लागलो म्हाका सडच फादर, हांव मस्त प्रयत्न करता, दिबिगाल मागता, दिबिगल्ले कडेन न्हीद येता. आनाकली म्हणा लागली, फादर मागणें जावं मीस जावं, इल्लो वेळ मागीर म्हजी मोत चंचल जाता, म्हजी मोत घुंवता, डिस्ट्रॅक्शन मस्ती येतात. ही अनेक रितीचें झूज म्हण येता. हांव प्रयत्न करता पूण जायना. असलो संदर्भ आयच्या शुभ वर्तमानांत एक वाक्यातून आमकां पळोवंक मेळटा. तें जावन आसा, जेजू म्हणटा, तांणी उलोवन जाता सिमोन सांगलें, दोन गूण उदकाक मुखार व्हरून मासली धरूंक तुमचीं जाळां देवयात. ते वळ सिमोन म्हणा लागलो, कितें तें? मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तें पयलें वाक्य. दुसरें वाक्य अशें सांगता, तरी पूण तुज्या उतराचेर जाळां पिंजून, तुज्या उतराचेर हांव जाळां देवयतां. पेद्रू सांगता, सिमोन म्हणलो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. एक्चुअली पेद्रू जावन आसा मासली पागी, जेजू जावन आसा एक कार्पेंटर, सुतारी. पेद्रून जायतीं वर्सां मासली धरल्या, ताका कळीत आसा खंय जाळां उडयल्यार मासली मेळटा, जाळां उडयल्यार मेळटा म्हणून. आपणाक कळीत आसा, अणभोग आसा. भोगूं पुरो जेजू कांयच कळीत ना, पूण म्हाका जेजू सांगता. एक रितीन देवाचें आनी जेजूचें आनी पेद्रूचें संभाशण. पूण तो आखरेक म्हणटा, तुज्या उतराक काळ जावन हांव जाळां उडयतां. हें जावं पुरो मनशाची झूज, दैवीक आनी मनशा सैमाचें झूज. जावं पुरो भावार्थाचें आनी राजावाचें झूज. कित्याक पेद्रू जण आसलो, राजावाचें आनी भावार्थाचें झूज जावं पुरो. जावं पुरो कालतेपणाचें आनी ओडविकायेचें झूज, कालतेकायेचें आनी ओडविकायेचें झूज जावंक पुरो.
निजायकी पेद्रू सोलवलो सारकें गी पेद्रू सोलवलो आपल्याच्या झुजांत पूर्ण आत्मीक रितीन तो जिखलो पेद्रू सोलवलो ताच्या अनुभवांत पूर्ण जिखलो जेजूच्या उतरांचेर पेद्रू सोलवलो ताच्या काळजांत जिखलो जेजूच्या काळजांत पेद्रू सोलवलो मनशाच्या चिंतपांत पेद्रू जिखलो जेजूच्या चिंतपांत पेद्रू आपणाकच खाली केलो आनी जेजूक जागो दिलो आय सेंटर वचून क्रायस्ट सेंटर जालें पेद्रूनो आपणाची खुशी नास केली आनी जेजूची खुशी पाळली ही जावन आसा मनशांतान दैवीक पेद्रू तावन पेद्रूच्या त्या कालतेपणांतावन वडवीपणांतावन ताका जन आसलें पूण देवाचें उतर घालचें कालतेमान घालचें एक आत्मीक सुसू आज जेजूच्या उतराक आनी म्हज्या उतराक म्हाका आनी जेजूक जागो दिलो तर आमची झूज कितें जावंक पुरो जेजू म्हणटा तुज्या भावाक आनी भयणीक बोगशी कितले पटी बोगसूंक जाय 7 वा 7च्या 70 पटी एक एग्जाम्पल 770 पटी बोगसूंक जाय चित्या जर तर म्हजो भाव वा भयणी म्हजो अपमान केला म्हजें नांव पाड केलां म्हाका मारलां वा झगडलां वा कितेंच केलां आनी तसल्या व्यक्तीक हांवें बोगसूंक जाय गी चिंत्या जेजू म्हणटा बोगशी आनी एका पतार म्हजें मोण सांगता म्हजें काळीज सांगता ना जायना बोगसूंक एका रितीची झूज ती हांव पेद्रू बरी जावंक शकता गे त्या खातीर मोगाच्यो भोविनो आमकां हे जायते असले संदर्भ आमच्या जिवितांत येता बरें जिवोंक आनी वायट आमच्या मुखार आसा बरें आनी वायटा मदें एक झुजू पूण जो कोण ह्या झुजांत जिखोवंक जाय पेद्रू बरें करूंक जाय पयलें जावन जेजूच्या उतरार पयलें जागो दिवंक जाय देवाच्या उतराचेर खालती मानूंक जावंक जाय देव कितें सांगता जेजू कितें सांगता ती उतरा प्रकार जिवंक जाय जो कोण देवाच्या उतराचेर पात येता हो आत्मीक झुजांत जिखता दुसरें जावन आमचो अनुभव कितेंय जावं पुरो कितलीं तालेंत आसूं पुरो कितली जानवाय आसूं पुरो कितलो हुशार आसूं पुरो पूण देवाच्या जानव्या मुखार देवाच्या जानव्या मुखार आमची जानवाय कितेंच ना पेद्रू जन आसलो आपूण कितेंच न्ही जेजू मुखार जेजूच्या उतराचेर तो कालतीमान घालता देवाचेर आमी पातोवंक जाय तिसरें जावन इट इज नॉट आय सेंटर इट इज क्रायस्ट सेंटर आमकां जायतो जागो दिलो जाल्यार जातलें पूण तात्कालीक तें क्रिस्ताक जागो दिवंक जाय क्रायस्ट सेंटर क्रिस्त आमचो मध्यगात आसा सर्वस्व क्रिस्ताचें आमी न्ही चवथें जावन आसा कालतेपणाचो गूण गरजेचो आमी जाणा म्हणटा आसतना आमचें तें अहंकार आसूं पुरो वडपण आसूं पुरो एक रितीचो गोरू आसूं पुरो अशें आसतना कालतेपण घालूंक मस्त कश्ट कालतेपणाचो गूण आमचें तें आसूंक जाय त्या खातीर हांवें सांगता सांगता गुणा पैकी व्हड गूण जावन आसा आवयपणाचो गूण जावन आसा कालतेपण जो कोण कालतेपणी जियेता त्या व्यक्तीक अध्यात्मीक जिवितांत जिखोवंक जाता मोगाच्यो भोविनो हय जिवीत आमचें जाता आसतना आमी क्रिस्ताचे पातळेवंक जाय अरेकलो पवित्रान घेतलो आमकां जेजू एक आशेता एक संगत देवाची कृपा आमकां पवित्रान आमकां मेळटा सारकें गे पवित्रान आमकां मेळटा मिसाचें बलिदान साक्रामेंत कुमसार रतिरो देवाची कृपा मेळटा पूण देवाची कृपा एक देवाचें गिफ्ट देवाचें देणें पूण कोणें वावंट काडूंक जाय आमी वावंट काडूंक जाय प्रयत्न आमचे देव प्रयत्न करना प्रयत्न आमी करूंक जाय देव कृपा दिता त्या खातीर मोगाच्यो भोविनो विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आध्यात्मीक झूज बरी आनी वायट आमचे मदें येता आसतना देवाची ससय मागया आनी जिखया अशें आमचें आध्यात्मीक जिवीत आमी बांदून हाडया नमान बाळोक जिजो पत्र आणि दायजी दबाई सांगाता मेळोन ह्या दसरा रोजेन मानून हाडटात
काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाषेन काणी सांगचो स्पर्धो ल्हाना तावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आनी 4 जाग्यांनी ते जावन आसात। मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोगजीच्या पुनशताच्या सालांत सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारा 2:30 वरार, उडुपींत उजवाडपत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रहा सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारा 2:30 वरार, तशेंच पुत्तूरांत आईसेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारा 2:30 वरार, कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धा चलतलो। तर तुमची नावां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची। तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो। काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आनी कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले। देव बरें करूं।